येवपी 23 एप्रिलाक म्हापशा पोटवेंचणूक जावपाची आसा। हाची पुराय तयारी जाल्ली आसा। खोर्ली म्हापशेचे गंगानगर आनी एकतानगर हे 2 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील म्हूण घोशीत केल्ले आसा। येवपी 23 एप्रिलाक म्हापशा पोटवेंचणूक जावपाची आसा। हाची पुराय तयारी जाल्ली आसा। ह्या फावट म्हापशान 29,212 मतदार मतदान करपाचे आसात। तातूंतले 14,367 दादले जाल्यार 14,845 बायलां मतदारांचो आस्पाव आसा। खोर्ली म्हापशेचे गंगानगर आनी एकतानगर हे 2 मतदान केंद्र अतिसंवेदनशील म्हूण घोशीत केल्ले आसा, अशी निर्वाचन अधिकारी कबीर शिरगांवकारान म्हायती दिल्या। पाट 28 उच्च माध्यमीक विद्यालय झेवियर कॉलेजांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 492 बायलांचो आस्पाव आसा, जाल्यार पाट 19 जनता हायस्कूल गांवसवाडा म्हापशान सगळ्यांत चड 884 दादले मतदारांचो आस्पाव आसा। म्हापशान 2017 जाल्ल्या वेंचणुकेन 28,863 मतदार आशिल्ले। तातूंत जानेर 2018 पर्यंत 349 मतदारांची वाड जाल्या। एकतानगर आनी गंगानगर हे 2 मतदार केंद्र अतिसंवेदनशील आशिल्ल्यान ह्या केंद्राचेर खासा पुलीस फौज पुलीस पथक दवरतले म्हूण म्हायती शिरगांवकर हांणी दिल्या। दर एका पोलिंग बुथार 2 मतदान मशिनां आसतलीं। तातूंतले एक लोकसभा जाल्यार दुसरे पोटवेंचणुके खातीर आसतले। ह्या बाबतींत निर्वाचन अधिकारी पोलिंग अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिल्ले आसा। वेंचणुकेच्या 88 वरां पयलीं सगळी वेंचणुकेची सामग्री पावोवप जातली। विशेश म्हळ्यार म्हापशान 169 दिव्यांग मतदार आसात। तांची वेवस्था केल्ली आसा। तांच्या खातीर व्हीलचेअर मागयल्ले आसात। 23 एप्रिलाक सगळ्यांनी घरांतल्यान भायर सरून मतदान करचें अशें आवाहन शिरगांवकर हांणी केलां। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट।